पावलू एफेसकारांक म्हणटा, तुमी आतां सर्गींचे नागरीक सिटिजन्स, धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीर बांदलेलें तुमी घर आनी जेजू त्या घराचो कोणशा फातोर. आतां असो तो तांकां कित्याक म्हणटा? एफेसाचो लोक चडसो हेर धर्माचो आसलो आनी पावलून थंय जेजूची बरी खबर परगटतच ते क्रिस्तांव जाले. आतां तांचे मदें वांटे फांटे असले जाय जशें आमचे मदें आसात. देखून तो तांकां सगळ्यांक एकवटावंक हें सांगता, तांचें व्हडपण तांच्या गांवांतल्यान येना वा तांच्या शिकपांतल्यान येना, तें येता देवा थावन. हें तो तांकां सांगूंक सोदता. आनी आमचेंय व्हडपण देवा थावन येता, तें आमचें खरें व्हडपण. आनी आमी जेजूक मानता म्हणजे जेजू वरवीं आमी सर्गाचे दायजी जाता. आमकां जेजू थावन सर्गाच्या दायजांत वांटो मेळ्ळा. हें आमचें व्हडपण आमी समजूंक जाय. पूण जायते फावटी आमी हें विसरता आनी संवसारी मनशा भशेनूच आमी चिंतता, उलयता आनी वागता. देखून आयचें पयलें वाचप आमकां एक शिटकावणी दिता. आमचें व्हडपण देवा थावन येता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू दोंगरार वेता आनी आख्खी रात ताणें मागण्यांत सारली अशें सान लूक म्हणटा. आनी उपरांत दीस उजवाडतच तो सकला देंवून येता, आपल्या शिसांक आपयता आनी शिसां मदल्या 12 जाणांक तो विंचून काडटा. जेजूचे शीस जायते आसले, पूण 12 जाणांक कित्याक? जुदेवा मदें 12 पंगड आसले. जाकोब, ताका मागीर इस्रायल म्हूण देवान नांव दिलें, ताका 12 जण पूत. ह्या 12 जाणांचे संतत 12 पंगड. घडये हाका लागून जेजून 12 जाणांक विंचले जायत, पूण जेजून त्या 12 पंगडा प्रमाणे विंचून काडूंक ना. ताणें ताका जाय असल्यांक विंचून काडले. आनी आमी जाणाव अंतले सगळेच म्हणल्यार जाता. एकलो मात सोडून घडये मातेव उरले सगळे शिकप नासले मनीस. थोडे खारवी नुस्तें धरपी, मासली धरपी आनी उरले दुसरे वावर करपी. मातेव एकटो कर वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर म्हणटा ताका इल्लें शिकप आसलें. आतां जेजून असल्या साद्या मनशांक कित्याक विंचून काडले काय? त्या काळार शिकप नासले मनीस नासले, आसले. पूण सदांच देवाची येवजण अशी, तो आपूण व्हड म्हणप्यांक कुशीन दवरता आनी ल्हान आसल्यांक तो विंचून काडटा, वयर उबारता. मारिया पळया, नाजरेतांतली शिकप नासली चली, तिका देव आपली आवय जावंक विंचून काडटा. आनी जुजय तसलोच सुतार, हाताचो वावर करपी, ताका विंचून काडले. आनी अशें ते 12 जाणांक ताणें विंचून काडून तांकां ताणें पदवी दिली, पिडा गूण करची आनी आपली शिकोवण हेरांक दिवंक ताणें तांकां सांगलें. आज आमी सिमांव आनी जूद ह्या दोगा आपोस्तलांचो उगडास करता. तांचे विशीं आमकां व्हडलें कांयच खबर ना, पूण एक मात्र गजाल सत, तांणी जेजूचें उतर परगटलें आनी जेजू खातीर तांणी आपलो जीव दिलो.
ज्या जेजून 12 आपोस्तलांक विचून काडले, आमकांय तो आपल्या मिसावांत वांटो घेवंक आपयता. आमकां दर एकल्याक, फकत पाद्री माद्रींक मात न्हय, दर एका क्रिस्तांवांक जेजूच्या मिसावांत वांटो मेळ्ळा, आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी आमच्या क्रिस्मा वरवीं. आनी आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे आनी आमचे तांकी प्रमाणे आमी ही जेजूची बरी खबर हेरांक दिवंक आसा. तर कशी आमी दितले? फकत उतरांनी ना, उतरां पावना. आमच्या जिवितांतल्यान आमचें जिवीत पळोवन हेरांक ही मनशां आमचे परस वेगळीं, ही जेजूची ही वळख जावंक जाय. जायते फावटी हांव प्रोफेशनल म्हणटात पळय, तांकां सांगता, तूं जर दोतोर, तूं दोतोर प्लस. आनी म्हाका मागीर ते विचारतात, फादर दोतोर प्लस म्हणजे कितें? हांव म्हणटा, दुसरेय दोतोर आसात आनी तूंय दोतोर, पूण तूं क्रिस्तांव दोतोर. ते प्लस फॅक्टर आसा पळय तुज्या जिवितांत जेजू. तूं थंय जेजूचो दोतोर जावंक जाय. तूं आदोगाद, तूं वकील, तूं आदोगाद प्लस, कित्याक तूं एक क्रिस्तांव वकील. हे मतीन दवरून तुवें तुजें वकालतपण चलोवंक जाय. तूं जर एक शिकोवपी वा शिकोवपीण, तूं क्रिस्तांव म्हणटच हेर टिचरी आसात तांचे परस तूं वेगळी आसूंक जाय. अशें दर एका मळांत काम करपी क्रिस्तांव मनीस हेरां परस वेगळेपण दाखोवपी आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी म्हणूंक जाता आमी क्रिस्तांव. चिंतूया, हांव आतां एक पुलीस अधिकारी, सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस. हांव जर पयशे घेतां आनी लोकांची कामां करता, म्हजे सकयल आसलो डिप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस, आनी ताचे सकयल आसलो पुलीस इन्स्पेक्टर, आनी ताचे सकयल आसलो असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, न्हय सब इन्स्पेक्टर, आनी ताचे सकयल आसलो असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल. कित्याक पयशे घेवचे ना? कित्याक हांव घेता. जर हांव जर एक क्रिस्तांव पुलीस ऑफिसर म्हणून नितीचो आनी प्रामाणीकपण सांबाळपी, तेन्ना हो म्हजो गूण इलो इलो हेरांक पावता. हांव म्हणून सोदिना सगळेच बदलतले, पूण ते म्हणटले, साहेब बरे बाबा, आमचो साहेब एकदम कडक आं, तो पयशे बिशे पळयना, तो तोंड पळोवन नीत करिना, तो कायद्या प्रमाणे करता. अशें जातलें न्ही? आज आमी म्हणलें आमी पुलिसां खातीर मागुया. न्हय फकत पुलिसां खातीर, आमचे पासत आमी मागूंक जाय. आमी जेजूची मिशनरां जावया. जेजूची शिकवण आमी आमच्या उतरांतल्यान मात्र न्हय, आमच्या जिवितांतल्यान हेरांक दिवंक देव आमकां कृपा आनी आदार दिवं.